विसा उपरांत तुमकां येवकार। वाडे वास्को हांगासर मंगळारा पावसात झाड हुमटून घरार पडले। पावसात अशी आनीकूय झाडां घरार पडपाची भिरांत भोवतणच्या घरांतल्या लोकांनी उक्तायल्या। आम्ही या सुनंदाचारी म्हणटा त्या ओनराचेर कंप्लेंट केलेली की झाडां हांगासर आमच्या घराचेर पडटली केन्नाय पडटली, त्या खातीर ती मातशी इमिडिएटली काप म्हणून आम्ही डेप्युटी कलेक्टर कंप्लेंट केल्ली, डेप्युटी कलेक्टर दिल्ली, पुलिशेक दिल्लेली आणि त्याच्या उपरांत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट हांगा येवन पर्सनली इन्स्पेक्शन करून गेलो आणि तेंच्यांनी रिपोर्ट केल्लो की ते झाड खरें डेंजरस आसा आनी केन्नाय कोणाच्या घरार पडटले। पूण त्याच्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टरान 2015 ऑर्डर केली, डेप्युटी कलेक्टर सांगवाळकर आसलो, तेणी ऑर्डर केल्ली की ती झाडां इमिडिएटली कापून उडोवपाची। पण त्या बायलेन कापूंक दिवंक ना, तिने सांगलें आपूण विडो आपल्या कडेन जावपाना, आपूण कापिना। त्याच्या उपरांत आमी 2016 परत लेटर दिलें की एक झाड सायडीचें पडलें म्हणून आमी कंप्लेंट केली, तेजेर अटॅच केली ती कॉपी 2015ची ऑर्डर आणि आमी तेजेर परत एक्शन घेवपाक लायली। तेन्ना तिने आमी मनीस हाडले हांगासर, आमी सांगलें आमी कंट्रिब्यूट करता आणि ती झाडां कापता, जाल्यार हांगासर मनीस येयले कापपाक, जाल्यार तिने कापूंक दिवंक ना, आपूण कापूंक दिना म्हणपा लागली, आपल्या प्रॉपर्टीन वचपाचें ना। आणि आयज ती ऑर्डरीक 2016च्या उपरांत 2018 जाली, दोन वर्सां जाली, त्या बायलेन अजून पर्यंत एक झाड कापूंक ना आणि लोकांच्या घराचेर अशीच झाडां बँड जाल्लेली आसा, ती केन्नाय डेंजर पडोंक शकता। पण आयज हे एक झाड तेतून एक उदाहरण आसा। हमारा जो नेबर है संतोष नेरकर, उसने कंप्लेन दिया था, अंडरटेकिंग हमारा भी था, उसमें सिग्नेचर हमारा भी था। क्या हुआ आज सुबह में 7:30 ऐसा हम लोग एक्चुअली डेली काम, सब लोग घर में ही था और ये झाड़ पीछे से फुल गिर गए, घर के ऊपर गिर गए। वो बीच में नारियल का झाड़ था, इसके लिए वो बच गया, नहीं तो घर फुल कॉलेप्स हो जाता था। वो नारियल का झाड़ था, उसमें वो थोड़ा सपोर्ट लग के रुक गया, नहीं तो फुल घर ही डैमेज हो जाता था। लाइफ को थ्रेट था एक्चुअली, हम लोग जो लोग भी अंदर था किचन में, सबको लाइफ को थ्रेट था। रूमांतल्यान 8 जावन 5 मिनटांनी कॉल आयले की एकट्याच्या घरार झाड पडला हांगा नियर कार वॉशिंग सेंटर मेर्सीस वाडे। हांव आतां इमिजिएट 8 जावन 5 मिनटांनी आयिल्ले, इमिजिएट आमी टर्न आउट केलो आनी तेजे घरा वयलें काम हें काडलें। सद्याक आतां थोडें काम उरलां, तें करतले, क्लियर करतले आनी मागीर वयतले आमी। कितें जाल्लें? घराचेर तें झाड पडलेलें, तें झाड आतांच आमी क्लियर केलां, अर्दें जालां काम, मातशें काम उरलां, तें क्लियर जावन आमी वयतले। पूण लॉस बी तेणें अजून सांगलें ना ओनराक, मागीर एज पर ओनर स्टेटमेंट हांव लॉस सेव कितें आसा दितलो।